देवाचे उतर ह्या नियाल मळांत चोगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. कालच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जेजू आपले शीस विंचून काडले उपरांत तांकां काम करूंक पदवी दिता. आयज जेजू त्या शिसांक मिसावांक तयार करता. तांच्यान कितें करूंक पडटलें तें तांकां कळयता. जेजू तांकां शिकयता, वायटां कारूंक बरी करात, मेलोल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. ही सगळीं महान कामां जावन आसात. लोक तांचे फाटीं पडटले, ते समाजांत व्हडले जातले, फामाद जातले. पूण ते सदांच मनान दवरूंक जाय की ही पदवी तांची न्हय पूण देवाची, आनी ताची खुशी करूंक ते जिवीत जियेतात. जोरी तर ते आपल्याचे चिंतूंक लागले जाल्यार तीच पदवी जी देवान तांकां स्वर्गीचें राज बांदून हाडूंक दिल्या, तीच पदवी तांकां काबार करूंक सोडटली. जेजूचे शीस सदांच बरें करूंक वावुरतात. तांचें बरेपण न्हय फकत तांच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक वो ओकीच्यांक पूण सगळ्यांक. जेजू शिसांक फकत जुदेवांक बरो करूंक सांगिना, तो तांकां गांवांनी धाडटा आनी जे कोण तांकां मेळटा तांची सेवा करूंक सांगता. आमी जेजूचे शीस जातले जाल्यार आमी ही शिकवण काळजान घेवंक जाय. आमी सदां एक व दुसरे भाशेन दुसऱ्याची सेवा करूंक फुडें सरूंक जाय. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.